डिस्कशन जे जाता हे 4-4, 5-5 वरां जाता. They are debating 5 hours on Madai. How they should get extra water from the Madai. They are saying it is our river and if the flow is towards Goa, it doesn't mean that the water should be only given to Goa. So आमचो डिमांड इतलोच आसपाक जाय की ते कन्स्ट्रक्शन रिवरान केला ते इमिडिएटली मोडपाक जाय आनी दे वॉट एवर दे आर आस्किंग एंड ट्रिब्युनल हॅज गिवन ऑर्डर दॅट दे कॅन टेक वॉटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज बाय पंपिंग वॉटर, नॉट बाय द वे ऑफ चॅनल जे केला ते डायव्हर्जन चॅनल जे केला आनी एका कॉन्क्रीट वयल्यान घालून तेंचे आनी ऑलरेडी उदक वयता ते कोर्टाक दाखोवपाक ती तेणी गेट बंद केल्या ते एका बांद जो बांदला तेका गेट बंद केला, जाय तेन्ना गेट ओपन केली उदक गेले. सो अशें आमी जेन्ना पळोवपाक गेल्ले तेन्ना उदक फ्लो जातालें त्या चॅनलान. अशें जावंक जायना आनी त्या खातीर वी हॅव टू फायट दीस बॅटल टील दी एंड एंड हॅव द बेस्ट लॉयर्स विथ अस who will see that Goa interest of Goa is protected. We cannot bow down to any politics. Whenever there is a election, central politics असो, Goa politics असो, Karnataka politics असो, ते politicsन आम्ही पडोवंक काडटा. म्हाका दिसता we have to be very firm on this decision of Madai and Madaiचे जे आहा ते आमी through legal means कव्हर करपाक जाय. हे पॉलिटिकल मीन्स जावचे ना, म्हणजे एका इतले उदक दी तेका इतले हे जावचे ना. सुप्रीम कोर्टानूच हेजेर डिसिजन दिवचें पडटा फायनली एंड ऑफ द डे. थँक्यू.